राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचे सगळे पोटचे मुखार सालोमाव वेदी सोरशी उबो रावलो. सर्गाक हात उबारून ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, तुजे असलो देव वयर सोर्गी आनी सकल संवसारी आनीक ना. तुज्या कराराक तूं थीर आनी काळजान थावन तुज्या पावलांनी चलतल्या तुज्या सेवकांक तूं सगळोच बोलेपण. पूण देव मनशां सांगाती ह्या संवसारांत रावता तें खरें जायत? पळय, सर्गार आनी सगल्या वोन उंचल्या सर्गार तूं आटापनाय, तर हांवें बांदलोल्या घरांत तूं कसो आटापतलोय? सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या सेवकाचे प्रार्थन आनी विनोती आयकून घे, आनी तुजो सेवक आज करता त्या प्रार्थनाक आनी ताच्या उल्याक कान दी. दीस रात तुजी नदर आसूं ह्या घराचेर आनी ह्या जाग्याचेर, कित्याक हाचे विशीं तुवें म्हणल्याय, म्हजें नांव थंय आसतलें आनी ह्या जाग्यार तुजो सेवक प्रार्थन करतलो तें आयकून घे. हेच सुवातेर तुजो सेवक आनी इस्रायल तुजी परजा प्रार्थन करतली तें आयक. तूं रावताय त्या सर्गांत थावन आयक आनी आयकून तांकां बोगोस. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा, दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगून म्हजो आत्मो आवडेता ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब. सर्वेस्परा, दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. तुज्या वेदींचे दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोजांक पोरयान मेळटा बिराड, आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घुंटेर. जबाब. सर्वेस्परा, दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसा. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्या बोलेपणान सांबाळ. जबाब. सर्वेस्परा, दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. आनीक खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार ओदीक व्हडलें भाग. पापयांचे तुंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबऱ्यार पांय दवरूनच हांव ओदीक भागी. जबाब. सर्वेस्परा, दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. Sorvespora, 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 म्हजें काळीज तुजे खुशेचे चाकरेक लाय, आनी उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. Sorvespora, 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 मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिजेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलाक तावन येवन जेजू सोरशीं एकटवले, आनी ताचे शिसांतले थोडे मेले हातांनी मुंचे हात धुवन आसतना जेवतात ते ताणें पळयलें. फारिजेव आनी सगळे जुदेव
पुर्विल्यांची चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिंट्यार तावन येतोच नाले धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात आनी सोबार हे चाली सांबाळूंक तांकां दिलेल्यो आसात. पोत्रां, कळशे आनी काश्याचे आयदनां धुवप हांचे विशीं म्हणटोच फारिझेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें. जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात? पूण ताणें परतिपालून तांकां सांगलें, इस्रायेलान तुम्हा दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलेलें तें सारकें तर बरोवन आसा. ही पोरजा ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केलेले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. आनी तुमकां म्हणलें, तुमची चाली सांबाळचे खातीर तुमी देवाची आज्ञा सामकीच कुशीन काडून उडयतात. तर मोजेजान सांगलें, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक वो आवयक शिरापतात तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणटात जाल्यार म्हजे कडले कितेंय तुका उपकारतें तें कुर्बान म्हणजे देवाक भेटयलें जालें. आपल्या बापाय वो आवय पासत तांचें कांयच करूंक जायना. हे वरवीं तुमचें मोदें पाळोवन आयलोलें तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ही पोरजा ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. नियाळाक आदार. आयज काल आमी पळयता वयता थंय आमचे देवावून आमचे कायदे आनी आमच्यो आडल्यो परंपरा चाली म्हत्वाच्यो जाल्यात. आमचे मदलीं थोडी आपल्यो वाणू काडून कुम्याव घेतात, पूण त्याच पांयांनी घरच्यांक फुंटयतात. थोडीं आसात कितलींशीं वरां पवित्र संस्कारांशी मागणें करतात, पूण आपल्या म्हातारी आवय बापूय शेजाऱ्यांक भेट दिवंक वेळ आसना. थोडीं संस्थांनी कांय बरो वावर करतात, पूण आपल्याच समुदायांत वारूंक पाटी. सगळे सवे अशें न्हय, पूण थोडीं आसात जीं वोंटांनी देवाक बुजतात, कोरण्यांक पाटी आसतात. देवाक आमचे कायदे आनी चाली नाकात, पूण आमची खोरी भोक्ती जाय. आमची जिणेची खोरी भेटोवणी जाय. आमी जें कितें आमचे वागणुकेंतल्यान पुरगोडटा तें आमी पयलें आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताक बरे भाशेन पाळूंक वावरूंक जाय. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी नियाळटाव फारिझेव आपल्यो चाली बेस बरे तरेन पाळटाले, पूण आपले जिवीत परतेंच जियेताले. तांच्या वंटार देवान दिलेले कायदे सदांच घोळटाले, पूण आपल्या काळजा मनांतल्या देवा कडल्यान ते पयस आसले. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमी आमच्या जिविताची खोरी भेटोवणी देवाक भेटोवंक वावुरया.